10वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर दिशा दाखोवपी कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। एखादो भुरगो नापास जालो तर ताका पयली भशेन घरा बसचें पडना। ताच्या खातीर कितलेशेच मार्ग उक्ते आसात। भुरग्यांचो फुडार घडोवप, तांकां मार्ग दाखोवप ही शिक्षकांची जबाबदारी आसा आनी ह्या खातीर शिक्षकांक मार्गदर्शन दिल्लें आसा। आज बेकारी वाडल्या ताका सरकार न्हय तर शिक्षण खातें जबाबदार म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि इन कोलॅबोरेशन विथ तालुका लेवल स्कूल कॉम्प्लेक्स आयोजित केलेल्या या स्टुडंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आम्ही अशा पावण्याचेर उबे आसा। आम्ही आमचे करियर घडोवपाच्या पावण्याचेर उबे आसा। एके वाटेंतल्यान आम्ही म्हणटा की 10वीची परीक्षा घडये आपूण जर पास जालो जाल्यार आपले फुडले करियर हे वेगवेगळे एक पावल फुडें मारीत मारीत आपूण खूप वयर वचूं शकता। आनी घडये कदाचित दैवसुयोगान जर फेल जालो जाल्यार आपूण फाटी फाटी वचूं शकता। पण एक गजाल हांव सांगता, फेल जालो म्हणजे आयुष्य सोंपलें अशेंय न्ही, जाल्यारूय ताका वेगवेगळी ऑप्शन्स, वेगवेगळ्यो वाटो, अश्यो कितल्योश्योच वाटो आसतल्यो। म्हाका दिसता करियराचेर उलयता आसतना 10वी फेल जाल्या उपरांत सुद्धा कितें करूं येता हाजेरूय गजाल आसा। हांव सगळे जाण स्मार्ट हुशार आसतले अशें म्हणना, काही जणांच्या बाबतीत शिकपाक खंयसर कमी आसतले, आसूंय शकता। हे फावटी आमी प्रत्येक स्कुलांतल्यान हांवें एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणजे म्हाका एकट्याक म्हणजे तूं शिक्षण खातें तुज्याच कडेन कित्याक दवरलें, इट इज माय पॅशन। हांव प्रत्येक फावटी हांव आतां न्ही, हांव फ्रॉम 2000तल्यान एड्युकेशन क्षेत्रांत काम करता। गोंयांत पयलो कावन्सिलिंग प्रोजेक्ट सुरू करपी जर आसतलो इट इज माय एनजीओ विच इज साई लायफ केअर, विच इज प्राउडली हांव सांगता अजुनूय। ताच्या उपरांत गव्हर्मेंटान कावन्सिलिंग सुरू केलां। 2000 कावन्सिलिंग सुरू केल्लें। इवन तो पिसुर्ल्याच्या हायस्कुलान कावन्सिलिंग जे करताले ही म्हजीच संस्था साई लायफ केअर विथ द हेल्प ऑफ VS डेम्पो ग्रुप। आनी आतां सगळीकडे कावन्सिलिंग सुरू जालें। ह्या विशयाचेर हांव इतल्याच खातीर कित्याक उलयता की बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक अजुनूय बी करियर खबर ना। घडये वायट घडचें न्ही, थोड्या टिचरांकूय खबर ना। खरें म्हणजे भुरग्यांचें करियर घडटलें जर आसत आनी भुरग्यांनी जर करियर करपाक जाय आसत जाल्यार हांव म्हणटलों ते करियर घडपाक आनी करियर करपा खातीर टीचर हे 100% रिस्पॉन्सिबल आहा। तेच घडोवंक शकता, तेच करूंक शकता, पेरंट्स न्ही। कारण 70तलो पेरंट जो बाबडो 10वी फेल आसा, 7वी फेल आहा, 5वी फेल आहा, ताका खंयचें करियर कळटलें, ताका भुरग्याचें फ्युचर कळटलें तरी कितें, ताजी चूक ना, ताका बाबड्याक कांयच खबर ना। मागीर तें सांगपाचें आनी करून घेवपाची जबाबदारी कोणाची, टिचराची आसा। आयज ती समस्या क्रिएट जाल्या म्हणजे लाखभर युवक म्हणटा म्हाका नोकरी ना, ताका जबाबदार कोण? सरकार? हांव कदापि ना म्हणटलों। ताका जबाबदार जर आसत जाल्यार शिक्षण खातें। हय हांव मान्य करता, इतकी वर्सां तांच्यांनी लक्ष दिलें ना भुरग्याचें करियर करपा खातीर। इतकी वर्सां तांच्यांनी कितें कोर्स करचो, खंयसर वयचो, ताका कितें शिकोवचें आनी कसल्या पद्दतीचे कोर्सीस आसचे, ही समस्या जी आसा ही घडये जर फाटल्या 15-20 वर्सांक जर तांच्यांनी व्यवस्थीत रित्या हाताळली जाल्यार ही समस्या आतां क्रिएट जावची नाशिल्ली। प्रत्येक जाण BA, BCom, BSc करून घरा कडेन बसलेला, ताच्या फुडें MSc। आमी म्हणटा की जे स्कील एड्युकेशन घेवपाक जाय आसलें ते स्कील एड्युकेशन घेवना। 10वेक एखादो भुरगो फेल जालो आसता, ताच्या कडेन स्कील कसली आसा हे पळोवन जर ताका शिक्षण दिलें, ताका पारंपारीक बिझनसा वाटेन वळयलो जाल्यार घडये तो आपल्या पांयार उबो रावंक शकतलो आसलो। पयले फावटी म्हाका दिसता म्हणजे फाटल्या सुटयेत पुराय म्हणजे प्रत्येक स्कुलांतल्यान 2 टीचर आयदर 10वेचो आसतलो आनी 12वेचे आसतले, तांकां कंपल्सरी ट्रेनिंग जी आसा ही आमी फाटलेच फावटी 3 दीस दिल्या। एक फावटी प्रत्येक भुरगो जो 10वेचो जो पास जावं किंवा फेल जावं तो आपल्या घरा कडेन वयतलो। आमी टिचराक कंपल्सरी सांगलां की ताची एप्टिट्यूड टेस्ट घेवपाक जाय आनी ताच्या 10वीच्या रिजल्टाच्या बरोबर ताजो एप्टिट्यूड टेस्टाचो रिजल्ट सुद्धा ताच्या हातांत दिवपाक जाय। ताका आवड कितें आसा, तो आपलें फ्युचर कितें करूं शकता आनी तो आपलें करियर जें आसा हें खंयच्या क्षेत्रांत घडोवंक शकता हें ताच्या हातांत दिवप कंपल्सरी आसा। आनी ताजोच रिपोर्ट परत एकदा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक जो आसा हो ताच्यांनी सबमीट करपाक जाय। तेन्ना आमकां कळटलें की 10वी पास केल्लो भुरगो हो आर्ट्साक गेलो, सायन्सीक गेलो, ITIक गेलो काय ताका फुडें कितें करपाचें आसा।